जेजू ख्रिस्तांतय म्हणच्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जर जेजूच्या उतरां प्रमाणे पेद्रूनो सिमावनो जाळ घालूंक नातलें तर कांय ताचे तावन सूख घडती? बिलकुल ना. कित्याक म्हळ्यार पेद्रो मासली पक्षांत हेळुल्लो मनीस, अनुभव ताका जायतो आसलो, कुटुंबाची व्याप्त ती, आनी त्या भायर जाळ गुंड उदकांत घाल म्हणून सांगुल्लो मनीस ह्या मासली पक्षाच्या व्याप्त न्ही एक सुतारी. ताका देखून ताचें उतर आयकूंची कांय गरज नातली वा आयकनातलें तर खंडीत सूख जाती ना. त्या भायर गेनेझारेत सरोवरांत मासली रातच्या वेळार मात्र पाकतले, आनी तेय बिलकूल गुंड उदकांत न्ही, वेळेच्या देगेन थंयसर तांणी रातच्या वेळार मासली पाकची आसली. पूण हांगासर दिसा उजवाडाकच जेजू म्हणटा, तूं जाळ गुंड उदकांत देंवय. पूण पेद्रू जेजूचें उतर आयकता. ताका जानवाय आसली, अनुभव आसलो, आनी हांगासर अनुभव नातलो, जानवाय नातलो व्यक्ती ताका सांगतानाय तो आयकता. कांय कारण आसा. कालच्या दिसा आमी वांजेल आयकलो, थंयसर त्या लुकाच्या सुवार्तेंत जेजू सिमावनच्या घरा वचून तापान न्हिदिल्ल्या ताच्या सासूमांयक गूण करता, आनी हें घडीत पेद्रूच्या मनाचेर एक प्रभाव घाल्लेले आसता. आनी दुसरे दीस तो वावर करता आसतना, थंयसर आसता आसतना जेजू जायत्या जाणां बराबर येता. लोक म्हणटा देवाचें उतर आयकोनच्याक लोक जेजूच्या भोंवारी आसलो आनी उरडातलो, लोकांची केटीस म्हूण सांगेत. आनी त्या वेळार थंयसर येवन जेजू ताची दोन मागता आसतना नेगार करूंक बिलकूल ताका जालें ना. आनी दोनीचेर जेजू देवाचें उतर प्रगट करता, आनी हें देवाचें उतर ताचे प्रभाव घालूंक शकता. आनी तेन्ना ताका बघता हो मनीस सादारण मनीस न्ही, एक श्रेश्ठ मनीस, भोशा देवाचो सुप्रवादी अशेलें ताचें चिंतप. आनी ह्या चिंतपाक लागून तो कितें जेजू सांगता तें तो करूंक मुखार सरता. ताका खुशी नातली, कित्याक म्हळ्यार सगळी रात ते थंयसर त्या सरोवरांत मासली पागूंक तांणी प्रयत्न केल्लें, कांयच मेळोंक नातलें, कांयच मेळोंक नातलें. ताका देखून बेजारायेन दोन देगे काडून तांची जाळां धुतले, आनी आतां घरा वचून एक बरी न्हीद काडची असले आलोचनेर ते आसले. आनी तेन्ना जेजूचें उतर केन्ना प्राप्त जाता तेन्ना तो तें आयकता. आनी उपरांत कितें जालें आमी जाणाव. थंयसर एक अजापच घडटा. एक व्हडली रासच मासलेची जाळांत सांपडटा, आनी तें ताका चिंतूंक जायना. आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलो म्हणटा, जायते फावटी आमी चिंतता आमची ह्या संवसाराची जानवाय ती जायते फावटी देवा मुखार आणवी जाता. जायते फावटी आमी चिंतचे आसा ह्या संवसारांत जें कितें आमकां कळीत आसा तेंत सगळें श्रेश्ठ म्हणल्यार एका हंकारान आमी बुडचे आसा. पूण देवा मुखार एक पिशेंपण म्हणून सांग पावलाच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी तें उतर हांगासर पेद्रूच्या जिवितांत खरें जाल्ले बरी आमकां दिसून येता, आनी तें ताकाय भोगता. आनी तेन्ना आनी त्या घडये तो थंयसर आसलेलो मनीस, तो सादारण मनीस न्ही, तो सोमी देवाचो प्रवादी अशें वळखून घेता. आनी केन्ना जेजू थंय देवाक देखता आनी देवाचें हजरपण तो वळखता. आनी त्या घडये ताचें थंय आसलेलें तें उणेंपण ताका झळकता. आनी तो थंयसर दिंबयेर पडटा आनी मुजेसरशिलो पयस सर म्हणलें एक उतर थंयसर उसारता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मिसाच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें पेद्रूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत कांय वेगळें न्ही. आमी सर्व पेद्रू बरीच. पेद्रू एक मनीस उर्बा आसली, आसक्त आसली, पूण तितलेंच उणेंपणूय ताचें थंय आसलें. जायते फावटी तो एक भावनात्मक इमोशनल मनीस. तो घडयेन जें कितें देखता
तें ताका बदलता आनी आनी आपूण सगळें तुवें सांगलें बरी करता असलें चिंतप ताचें तें आसता. भोवशा असलें चिंतप आमचें तें आसात. आमी जायतो फावटी एक रेतीर केल्या उपरांत जायते निर्धार घेता आनी आमचें जिवीत बदलूनचे प्रयत्न करता. एक बरो शर्मा आयकत आसतना देवाचें उतर तें आयकत आसतना आमचें तें बदलावणीची आशा येता आनी आमी त्या दिशेन मेटांय काडटात. पूण मेटां जायते तेंपो बाळवणांत खाली थोड्याच दिसांक थोड्याच म्हयन्यांक मात्र उरतात आनी परत अस्कत काय आमचे वयर एका रितीचें एका अधिकार चलयता आनी आमी सुकोवन पडटा. पेद्रूच्या जिवितांत तशेंच जालें. पेद्रूक त्या घडये जेजू म्हणटा पुरो तुवें मासली पागळ्ळें आनी मुखार तुका मनशाक पागचें तसलें काम हांव दितां. ताचें नांव बदलता. पेद्रू खडाप म्हणलें नांव ताका दिता पूण तो बिलकूल खडाप जावन नातुल्लो. बगार आमच्या सालत्या भाशेन सांगचें जाल्यार तो एक भाजी रेंव म्हणटा तसलो जावन नासलो, फुकेला मनीस. त्या देखून तो जेजूक नेगार करता 3 फावटी. ताच्या पयलें व्हडलें उलयतलो हांव तुका तुज्या खातीर जीव दिवंक तयार, पूण तो नेगार करता. जेजूचे मिसांव ताका समजना. जेजू आपणाच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयत आसतना तो म्हणटा देगेना पूण हळे हें पुरा उलोवंक वचनाका. लोक तुका राय करूंक चिंतात आनी तूं हें पुरा पिशेपण कित्याक उलयताय. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा मुजेसर आशिल्लो पयसर सैताना, हांगासर खडाप आतां थंयसर सैतान. पेद्रूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत कांय वेगळें न्ही. पूण मोगेच्या भावना आनी भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा नंतरय पेद्रू कांय बदललो आमकां दिसून येना. तो निराशी जावन फाटीं आपणाच्या व्याप्तेक फाटीं वेचे आमी वांजेलांत आयकत हांव. पूण केन्ना पवित्रोत्मो ताचें तें येता त्या उपरांत तो फाटीं पळयना. त्या दीस पेंतोकोस्ताच्या दिसा जायत्या लोकां मुखार धैर्यान तो जेजूक परगट करता. त्या दोळ पर्यंत जेजू विशयांत उलोवंक भियेताले. ते आपणाकच बंद करून रावलेले आसले. पूण त्या घडये केन्ना पवित्रोत्मो ताचेर देंवता, तो सगळो बदलता आनी त्या नंतर तो फाटीं पळयना आपणाचें रगत व्हरूंच्या पर्यंत. तर मोगेच्या भावनो आनी भयणीनो, पेद्रूचें जिवीत आमचें जिवीत, पेद्रू थंय आसलेले आसकत काय आमचे थंय आसात. आमी भावनात्मक मनीस, पूण आमकां आनी पेद्रू थंय एक बदलावण एक तफावत आसा. पेद्रूक पेंतकोस्ता नंतर पवित्रोत्मो आयलो त्या नंतर तो बदलता. पूण पवित्र स्नानांत आमी येदोळूचो पवित्रात्म्याक घेतलेले आसा आनी क्रिस्माच्या तिरावण्याच्या संस्कारांत त्या पवित्रात्म्याक आमचे थंय थीर केलेलें आसा. ताचें हजरपण आमकां कितलें कळीत आसा आनी ह्या पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी आनी प्रेरणान आमी कितल्या मापान जेजूचे उतरा प्रमाणें ताका साक्ष दिवंक सल्लेले प्रयत्न केल्ले आसा. पवित्रात्म्याक आमचे भितर घेवनी आमी पेद्रू बरी अस्कत जाल्या तर भोवशा खंयसर आमच्या क्रिस्ती जिवितांत एक सूख आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. आज आनी एक अवकाश आमकां परत ह्या युकरिस्तांत वांटेली जाता आसतना त्या जेजूक परत मुखामुखी भेटता आसतना ताका आमी सेवता आसतना कशें पेद्रू आपणाचें उणेपण वळखून बदलूंक प्रयत्न केलेलें आमी आयच्या वांजेलांत आयकत हांव. तशेंच आमच्या जिवितांत ती बदलावन हाडच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवन ताचो संपूर्ण पाटलाव करच्याक जाय अशी कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन.